सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता जॉस्नी आनी मंजुला रॉड्रिगीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरे इंतेसां भेटयता एल्टन आनी एंजल डिकोस्टा आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांचेरूय आनी तांच्याय गोरबेचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. जोझफ जॉर्ज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताकाय आमच्या मागण्यांत दवरुया आनी आमच्या जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन आयज आमच्या गोंयांत लोकसभेचे इलेक्शनाचे मतदान करपाक आमी सगळीं वेतल्या. कितें भाशेन देवाची कृपा आमकां मागुया आमी सगळ्यांनी बरे भाशेन मतदान करूं. भोव करून मागुया आयच्या दिसाक आमची जायतीं भाव भयणां हो आख्खो इलेक्शन प्रोसेस सांबाळूंक वेगवेगळे तरेन वावर करतात. जावं पोलिंग एजंट्स, पोलिंग ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स आनी हेर दुसरी मांडावळ करूंक तांकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ आनी हो आख्खो प्रोसेस आयच्या दिसाक बरे भाशेन सांबाळूंक तांकां फावो तितलें बळ आनी कृपा दी म्हूण मागुया. आमच्या पुलिसां पासत मागुया तांणी सगळी मांडावळ बरे भाशेन सांबाळूंक तांकां फावो तो आदार दिवंक. कसलीच आडगां जातात ती आडाव आमच्या उमेदवारां पासत मागुया तांणी ह्या मतदानाक वा ह्या इलेक्शनाक ती भितर सरतात तेन्ना देवाचे खुशे प्रमाणे आपूण विचून येयत जाल्यार तांणी काम करूंक आनी जीं कोण विचून येवची नात तांणी तें मानून घेवंक तांकांय सगळ्यांक कृपा दी म्हूण मागुया. आनी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमच्या जण एकल्याचें मत आमचें जण एकल्याचें मन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवंक सगल्यो आमच्यो चुकी ओळखून घेवया आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागून सदांच सांकवार मेळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणींनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया आनीक एक पावटी ओगीच रावन सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो गूट आमी दोबाज्यान समरमता. तो मोहिमेंत परतून येवचे वेळी सगळ्या भक्तां बरोबर संतोश भरीत काळजांनी ताका घेवंक दोयाळपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना.
दोरदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपूंच पावलूच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांचीं आंगोश्त्रां पिंजून काडलीं आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोणकुणींत घाले आनी तांचे बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोणकुणीच्या राखणदारांक फर्मायलें. हुकुमा प्रमाणें तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय कोराड्यांनी घालून गोठ केले. सुमार मोदयांनीर पावलू आनी सिलास मागणें करताले आनी गायन करून देवाक वाखणटाले. तें दुसऱ्या कैद्यांनी आयकलें. अवचीत एक व्हड 2 कांप जालीं आनी बोणकूण बुन्याद सयत हाडली. सगलीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगल्यांच्यो सांखल्यो पडल्यो. जागो जावन बोणकुणच्या राखणदारान सगलीं दारां उक्तीं जाल्लीं देखलीं आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव दिवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताल्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगलोच बोणकुणून पावलीच्या आनी सिलाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून ताणें म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारोवन मेलूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सुम्या जेजूचेर बावार दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारोवन मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्यांक सगल्यांक सुम्याचें उतर तांणी परगटलें. रातच्या तेच वेळार तांकां व्हरून ताणें तांचीं चवणां धुलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगल्या ताचे कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर बावार दवरूंक आपणाक फावो जालें देखून सगल्या ताच्या कुटुंबान खुशाली केली. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंड्यांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळे म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुजे पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वासी, सोगतां परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखणटां. तुका उलो मारलो ते वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोड केलें. म्हाका धिरान भरलोय. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितें करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बालता तोगता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सांडूं नाका. जबाब. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें,
आतां हांव म्हाका पाठयला ताचे शीं वेता. तरी तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमचीं काळजां कोठीन भरल्या. तरी आसता हांव तुमकां सत सांगतां, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदाबाचें. हांव वचना जायन जाल्यार शारुती तुमचे सरी येवचो ना. पूण हांव गेलों जाल्यार ताका तुमचे सरी धाडटलों. आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. पातका विशीं कित्याक तांणी म्हजेर विस्वास दवरलो ना. निती विशीं कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे ना. निर्णया विशीं कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं. भाव भयणीनो, शारुती म्हणजे पवित्र आत्मो. आनी पवित्र आत्मो जेन्ना येतलो तेन्ना ह्यो 3 वस्तू खेरीत भाशेन पातक, नीत आनी निर्णय हाचे विशीं संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. संवसार म्हणल्यार तूं आनी हांव. पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं आमकां गुन्यांवकार करतलो. आनी जरी तर ह्या गुन्यांवांतली आमी वांटोवंक सोदतात जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर विस्वास दवरून ताणें शिकयल्ल्या आज्ञा प्रमाणें चलूंक आमकां एकदम गरजेचें. ज्यो आज्ञा आमकां दिल्ल्यो आसात आनी ज्यो आज्ञा आमकां समजल्यात त्या आज्ञा प्रमाणें चलता हांव तेन्ना जशें जेजून म्हणलां, म्हज्या मोगान तुमी रावतल्यात. जरी तर तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यात. आनी पातक म्हणल्यार आज्ञा मोडप. देवाची आज्ञा जेन्ना आमी मोडली तेन्ना आमकां पातक जालें. नीत गरजेची. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना आयज अनीत जायती चल्लली आसा. भोव करून जांच्या हातांत चड पदवी आसा ते चड अनीत करतात. न्हयच फकत पदवेदार आसात ते, आमीच जायते पावटी एकामेकाचेर अनीत आदारता. जावं आमच्या घोराब्यान, जावं आमच्या शेजाऱ्याक, वो जावं आमच्या वावराचे सुवातेर आमी जायते पावटी अनितीक एक तेंको दिल्लो आसा. थोडी पावटी आमचेर अनीत जाता जाल्यार थोडी पावटी आमी दुसऱ्यांचेर अनीत जावपाक आदार करता. आनी जायते पावटी अनीत घडटा थंयसर तोंड बंद करून आमी पातका वाटेन पावता. आनी हातूंतलीं आमी मेकळीं उरतलीं जाल्यार शारुती जेन्ना येतलो तो आमकां गुन्यांवकार करिना जातलो जाल्यार आमी निर्णय सारको घेवपाक जाय. डिसिजन, आमच्या जिविताचो निर्णय आमी जेन्ना सारको घेतलो, देवाच्या उतरा प्रमाणें घेतलो, कायद्या प्रमाणें घेतलो, प्रमाणीकपणान घेतलो, तेन्ना आमचो तो निर्णय सारको जातलो. आनी निर्णय जरी तर सारको जालो जाल्यार शारुती पवित्र आत्मो आमकां गुन्यांवकार करचो ना. तर आयच्या दिसाक आमी सगळीं निर्णय घेवन एक निर्णया वाटेन वेता. आयज आमचें आख्खें गोंय आनीक भारताचे आनीक थोडेशे प्रांत ह्या 3rd फेज ऑफ इलेक्शनाक वेता. जाल्यार आमी दुडवांचे आशेक पडून, वो भिरांतीक पडून, वो आडगां आसात तातूंत पडून पातकान पडना जावपाक आमच्या सगळ्या गोंयकारां पासत आनी हेर जे कोण आयज वोटिंगाक वेतले तांचे पासत मागुया. आयज नीत जावंक मागुया. फ्री एंड फेर इलेक्शन्स. ह्या पासत जांच्या हातान पदवी आसा, जे प्रशासन आसा, सरकार आसा, आपल्या हातान आसलेली पदवी तांणी वायटाक वापरना जावपाक आनी सगळ्या सवें नीत जावपाक. बकरून ह्या आयच्या दिसाक, इलेक्शनाच्या दिसाक ही अनीत घडना जावपाक आमी प्रयत्न करुया. आनी आमचे निर्णय फकत आमचे न्हू, पूण आमचो निर्णय जेन्ना हांव निर्णय घेता तेन्ना म्हज्या कुटुंबाक लागता, म्हज्या समाजाक लागता. ह्या पासत हो निर्णय आमी पवित्र आत्म्याच्याच बोडान घेवपाक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमी आमचें जण एकल्याचें जिवीत देवाक उबारुया.
बेटोले वेडार गीत घेऊया C4 पेज नंबर 29 C4. म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे समरमणे वरवीं आमचीं काळजां सदांच संतोश बरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोक्त सैमान नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपर्णायेक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर सोदानी संसार भला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे आनंदाचा सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पर घोटुया. तुझ्या जीवनपणा पोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेडेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. शारोती तुमकां येतलो तेन्ना पातका विशीं, निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो. हो गुन्यांव आमचो जायना जावपाक आमी जेजूक सदांच चिटकून रावूंक आमकां कृपा मागुया. बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां ये, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पिडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी सोसाचे देवाचे शेळी सोसाचे देवाचे शेळी सोसाचे आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. कुमया वेडार गीत घेवया. D43 पेज नंबर 71. D43. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesus,
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरंबून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोसाक आमकां सलामती पावय. हे आमचे मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भयणीनो, आयज एलिसांवां आमच्या गोंयांत जोणेकल्यान आमी खंयच्या बुथान आसात तें पळयलां आसतलें. तुमचें वोटींग ID कार्ड घेवन तें ना जाल्यार आधार कार्ड घेवन तुमच्या बुथार तुमी वेचें. जाता तितल्या बेगीन 7 वाजता आतां इलेक्शन ओपन जालें. आतां जाता तितल्या बेगीन आमी आमचें मत मारुया. परतून आमी घरा येता तेन्ना एकामेकाची खबर घेवया, आमच्या घरच्यांची आनी आमच्या शेजाऱ्यांची. आनी जाता ते भाशेन आयच्या दिसाक सकाळच्या आदेसाक म्हणजे 1 जावचे पयलीं आमचें मतदान करून आमी सोंपोवंक तुमकां सगल्यांक विनंती. आनी बरे भाशेन चिंतलां आसतलें आमी ह्या दिसांनी. हें सगळें बरे भाशेन चिंतून आतां मतदान वचून बरे भाशेन मारुया. हें मतदान चलता आसतना 10 वाजता पासून आमचे फिरगोजेन भोव पवित्र संस्काराची बोजवण चालू आसतली. आमी देवा मुखार मागूंक सगळें बरे भाशेन जावं. तुमकां कोणाक खुशी आसा केद्या वेळार भितर येवं येता आनी केद्या वेळार भायरूय सरून जाता. 10 वाजता पासून भोव पवित्र संस्काराची बोजवण चालू आसतली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव, बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज निमणे पावटी हे मागणे आमी सगळीं बराबर करुया. लोकसभेच्या वेंचणुकेक मागणे. आबा बापा, तुवें आमकां आपल्या मोगान रचल्यान. तुजोच मोग आनी हुस्को आमच्या काळजान घाल्यात. तूं महान आनी पदवेदार देव. आमच्या जिविता पासत आमी तुका दिनवासतांव आनी आर्गां दिता. बापा, तुवें आमकां तुज्या मोगाचे सृश्टीचो आनी रचनेचो अधिकार दिला. ताका सांबाळूंक आनी मोगान वाडूंक, एकामेकाच्या मोगान आनी भावपणान जिवंक तूं आमकां सदांच उलो मारताय. बापा, तूं आमच्या कुटुंबांचो धोनी, तसोच राष्ट्रांचो आनी सरकाराचोय तूं धोनी जावन आसा. तुवें इस्रायल पोरशेक तुजी महान पदवी दाखोवन सुटका फावो केली. तूं तांचो राखणदार आनी गवळी जालोय. आपस्वार्थी आनी मनीसपण नासलेल्या प्रशासनाच्या चोपक्यांतली आमकां निवार. आमच्या भुमीचो इद्वास करतात. आमच्या गिरेस्त दायजाचो इबाड करतात. वर्सां काळांचो आमचो एकवट तुटयतात आनी आमच्या काळजांनी भिरांत घालता. कसल्या पक्षाच्या चोपक्यांतली आमकां सुटका फावो कर. ह्या वेंचणुकेन आमी आमचें मोलादीक मत घालतना तूं जा आमच्या गिन्यानाचो उजवाड. दाखोवन दी सायबा आमकां बरे फुडारी, जे तुज्या उतरा प्रमाणे चलतले, तुजी आज्ञा पाळटले आनी तुवें दाखयलेले वाटेर चलतले. तसले फुडारी वेंचून काडूंक आमकां स्पश्ट करून दाखोवन दी. आमकां जागृत कर सायबा, की आमी जावन आसा म्हूण एक भावार्थाचो समुदाय आनी आमचें आपोवणें जावन आसा जावंक ह्या संवसारांत उजवाड. आमकां जागृत कर सायबा. आमचे हात जे आमी मागण्यांत उबारता ते सोकला हाडून जाणवायेन मत मारून आनी हेच भाशेन आमचें मोलादीक मत घालपाचें कार्य पाळून आमकां गिन्यानान भर. आमचो शिक्को मारून आमचो फुडार, आमच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळूंक आनी तेच भाशेन आमची संस्कृताय आनी आमचें भावपण थीर करूंक आमकां जागृत कर सायबा. आबा बापा, नेहेमियस ह्या साद्या मनशाचे मागणे तुवें आयकलें. आमकांय तुजी दया दाखय आनी आमचें मागणें आयकून घे. हें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गोंयच्या पुता सान जुजेवाजा, गोंयच्या सायबा सान फ्रांसीस शावेरा, गीत घेऊया. R31, पेज नंबर 193. R31.
संवसाराच्या सोडवणारा देवाच्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या भोव पवित्र संस्कारान आमचे मुखार तूं नव्यान हाजीर आसाय. पवित्र मिसाचे भेटेन तुका शेवूंक आनी आमचे भितर घेवूंक आमकां तुवें फावो केलां देखून तुका दिन वाजता. तरूय किरकोळ आमी, ओसोक्त आमी, पडटांव आमी, सांडटांव आमी, देखून तुज्या पांयाशी येवन आमी जिवीत जोडूंक सोदता. कित्याक तुजें सवें मेळटा उतरां सासणाच्या जिविताची. तुजें सवें सुभापणी जिवीत मेळटा. कित्याक तुवें म्हणलें सोम्या, हांव आयलां तो तुमकां जिवीत दिवंक आयलां आनी तें तुमकां सुभापणी दिवंक आयलां. आमच्या सोडवणारा देवाच्या पुता ह्या वेळार आमची मान खोल भागावन आमी सगळीं तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार
हे सकाळी जेजू ही मिसाची भेट भेटोवन हो वेळ तुजे सांगता आमी सारता तो आमच्या देसा पासो आनी आमी जण एकलीं ह्या देसाची नागरिकां कशीं आमचेय पासत आमचो भारत देश तुज्या हातान आमी घालता आमची इंडिया तुज्या हातान आमी घालता आमचो देश बरे भाशेन चलोवंक संवसारांतली सगळ्याहून व्हड लोकशाही तुवें आमकां केल्या यू हॅव मेड अस अ बिगस्ट डेमोक्रेसी आनी हेच लोकशायेचें दान हेच लोकशायेची जबाबदारी आयच्या दिसा आमच्या गोंयान आनी हेर थोड्या राज्यांनी घडटा मतदान ही लोकशाही फुडें व्हरूंक आमचे राज चलोवंक आमीच वेंचून काडलेले प्रतिनिधी आमकां कायदे घडोवन हाडूंक आमकां पॉलिसी घडोवन हाडूंक आमकां सुविधा दिवंक निर्णय घेवंक हें येदें व्हडलें महान काम आयज जेन्ना जाता दुनिया आमचो देश आनी आमचे सगळे देशवासी तुज्या हातान तुज्या पांयाशी आमी हाडटा सायबा किरकोळ आमी ओसोक्त आमी पूण तूं महान तूं पदवेदार ह्या संवसाराची पदवी घेवन आमी आनी आमी वेंचून काडलेल्यांनी आशेचे जायना जावं आपल्याच वाद्याचे जायना जावं आमकां फावो कर आमच्या हातान जायत्यो वस्तू नात देंवचाराची पदवी आमकां सोतायता ह्या पासत आमचो देश तुज्या हातान घालता राखूंक आनी सांबाळूंक आमचें संविधान आमचें कॉन्स्टिट्यूशन सांबाळून दवरूंक आमचो सेक्युलर कॅरेक्टर सर्व धर्माचे मनीस आमी सर्व जाती कातीचे सर्व वाठारांतले सगळे एक मनान एक काळजान एक जबाबदारीन एक हक्कान आमचो देश सांबाळूंक दुनिया आमी आमकां तुज्याच हातान घालता स्विकार कर आमकां आनी तुजो पवित्र आत्मो तुजो शारोथी आयच्या दिसाक आमचेर सगल्यांचेर ओतून दी लेट युअर होली स्पिरीट कम अपॉन अस लेट युअर होली स्पिरीट गायड अस लेट युअर होली स्पिरीट टेक केअर ऑफ अस हें देणें तुजे लागीं आमी मागता हे पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां सगल्यांक दी हे आत्म्या बापाच्या हे आत्म्या जेसूच्या हे आत्म्या मोगाच्या हें गीत गावन पवित्र आत्म्याचें देणें शारोतीचें देणें आमकां सगल्यांक आयज मत मारूंक वेतल्यांक तशेंच हें मतदान सांबाळटल्यांक तूं दी म्हूण तुजे लागीं मागता गायनाचे चेल्यार M2
हे आत्म्या बापाच्या हे आत्म्या जेसूच्या हे आत्म्या मोगाच्या हे आत्म्या मोगाच्या बापाची भुरगीं आमकां कोर जेसूचे गोवाय आमकां कोर मोगाची भाव भयण आमकां कोर मोगाची भाव भयण आमकां कोर हे आत्म्या बापाच्या हे आत्म्या जेसूच्या हे आत्म्या मोगाच्या हे आत्म्या मोगाच्या मोगळा जेसू आयज ह्या एलिसावांक बसलेल्या सगळ्या उमेदवारांक तुज्या हातान आमी घालता खेरीत भाशेन आमच्या गोंयचे उमेदवार 8 जाण नॉर्थ गोवा आनी 8 जाण सावथ गोवा ह्या उमेदवारांचेर तुजो कृपेचो आशिर्वाद घाल देशाची सेवा करूंक आनी देशवासियांची सेवा करूंक ते फुडें सरल्यात तांच्या मनाचेर काळजाचेर तांच्या इंतेसावांचेर तुजो आशिर्वाद घाल ह्या 8 जाणां मदलो फकत एकलो आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीक पार्लमेंटान रिप्रेझेंट करतलो तो कोण तो तुज्या मना सारको तुज्या काळजा सारको जावं दी जरूय आमी आमचें मत आयज मारतले तुजे कुशे प्रमाणे तें मत मारूंक सगल्यांक दुनिया फावो कर आनी हो प्रतिनिधी तुज्या काळजा सारको जावं तुजे येवजणे प्रमाणे जावंक आमी तुका विनयता आनी आमचें मतदान तुजे आधीन करता खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक सगळे तरेचे वायटाची पदवी दुनिया तूं तुज्या ताब्यान कर सगळे तरेची वायटाची पदवी जी वेगवेगळ्या पोलिंग स्टेशनांचेर बुथ्सांचेर जातली वेगवेगळे तरेची आडगां करूंक थोडे जाण वावुरतले वायटाची पदवी देंवचाराची पदवी आयज आपूण तकली वयर काडटली हितूं तुज्या पांयां थोडा धामून दवर सगळे तरेचे वायट सगळे तरेची वायटाची पदवी तूं मोडून उडय जेजू तुज्या रोगतान ह्या दर एका पोलिंग स्टेशनाक वेडो घाल ही सगळीं पोलिंग स्टेशन्स निवळ कर तुज्या रोगतान ती धुवून काड तुवें भितर बसलेल्या सगळे तरेचे
ऑफिसर्स आनी एजंट्स जे आसात तांकां तूं तुज्या पवित्र रोगतान धुवून काड. तुज्या पवित्र रोगतान सगळ्या मतदारांक धुवून काड. तुज्या पवित्र रोगतान आमकां सोडय आनी ह्या मतदाना वरवीं आमकां आमच्या देशाक ही नवी सुटका जाय ती तूं दी. आमचे भुंयेक, आमच्या मनशांक, आमच्या वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूशनांक सुटका जाय, फ्रीडम जाय. हें फ्रीडम, ही सुटका तूं तुज्या पवित्र रोगतान आमकां फावो कर. हेंच मनान दवरून आमी आमकांच तुज्या हातान घालता. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. ह्या पासत तुज्या हातान आमचो जीव प्राण आमी घालता. हें सगळें तुज्या हातान दिता. अमृत जिविताचो तारोक तूं आत्म्याचो तूं वर सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो तारोक तूं आत्म्याचो तूं वर सोडवणेचो. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो तुजो सोकार आसा. तुजे विणे ना शांती ना
तुज्याच बळान सगळें घडटा. तुजेच पदवेचेर सगळें चलता. आमी मनशांनी हें विसरना जावंक आमकां फावो कर. आनी तुजो मोग, तुजें भोगसणें, तुजी माया आमकां फावो कर. ही आमची वाट चलता आसतना आमी मागता, जेजू पाव तूं आमकां. जेजू भोगोस सगळीं आमचीं पातकां. आनी तुजेच पदवेन ह्या आयचें मतदान करूंक आमकां फावो कर. आयज 10 वरांचेर पासून भोव पवित्र संस्कार आल्ताराचेर उक्तो आसतलो. इगोर्ज उक्ती आसतली. जाता ते भाशेन जाता तितलो वेळ आमी जेजू मुखार सारया. दुसरीं आमचीं भाव भयणां जे आयज मतदान करूंक वेतात तांकांय कळोवया. आनी जेजूचोच आशिर्वाद भोगसणें मागून ह्या वेळार आमी गीत गावया. भोगोस आमचीं पातकां. जेजू पाव तूं आमकां. तुज्या भोगोस आमचीं पातकां. जेजू पाव तूं आमकां. सोम्या भोगोस आमचीं पातकां. जेजू पाव तूं आमकां. सोम्या भोगोस आमचीं पातकां. आमच्या पातकांनी लाडायलो रे. तुज्या हाता पांयांनी किडे. काट्याचो मुगुट माथ्यार आनी काळजाक तोपले बांदले. तुज्या रोगताची घडोवन तुका तुवें धापले हुस्को दोळे. उर्सार मेलोय सोसून आमचे वळवळे. जेजू पाव तूं आमकां. सोम्या भोगोस आमचीं पातकां. जेजू पाव तूं आमकां. सोम्या भोगोस आमचीं पातकां.
जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू तुका महिमा तुका गावनो निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार करता आमी प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू 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 गोडव्याचो तुका बसून करता आख्खे पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू 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 सूर्याचो रीम आनी तारा समो उजवाड फाकोन परकोन करता दोसो तुज सूर्या आमी परजोर तुजो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू
जेसू उगडास करी जाल्यार तुजो हाडसार संतोषानो रोगदार कितलो पूण तूंच हाजीर जालोय जाल्यार पुरो दादूस काय विरू बेचागोतो जेसू तुझ्या पोवीत नावा सारखे मोदून संगीत खंयसरूच ना गावचें गोडवें उदोर तोंडांतलें ना गोडचें तुलो चिंतून मोना नावचोचें जेसू पातक्याक एकलोच तूं बोबो मातसो उलो माथ्याक इतलोच तूं पळोवन आलो तुका सोत्याक इतलोच म्हूण तूं बोलो तूं भोगतल्याक असो तूं ना जावचो जेसू कितें भोगता पूण कोण तुजो बेचैन करी सांगूं नजो हे हांव शहरान बिलकुल कळोवं नजो मुगसून गेलो मनीस जाणा जालो जेसू आमचो मुकुट स्वर्गार राजा सातूं आमचो संतोष ह्या संवसारांत तुका व्हडवीक महिमा वैगूट सुखा तुझे सोबे बोलूं नेहमी सासना जेसू उगडास करीत जाल्यार तुजो काळसार संतोषानो भोगतार कितलो पूण तूंच हाजीर जालोय जाल्यार पुरो दादूसकायेक विरू बेचागोतो Jesus, Sukona Surit Lepi Dadu
तुझे 시에다 제수 암제 시두라 제수 두의 것 암저 이사스 암저 이사스 तुझे 시에다 제수 암제 시두라 제수 두의 것 암저 이사스 암저 이사스 Lagtaci Jesus ina Manubantuki Sumanan kurpi Eglotasa Lagtaci Jesus iya baru bantupi somalan kami to eklot asa tusi tao Jesus onje durao Jesus I'm so vislas, I'm so vislas. Tu sieta Jesus, I'm durao Jesus. Tu eglot, I'm so vislas, I'm so vislas. Bab tumka cepta Jesus ya tobat dapatkah belum horta Bapa cevingi Bab tumka cepta Jesus iya tobat dapatkah belum horta Bapa cevingi tu sieta Jesus amce sidura Jesus tu seglot I'm so vislas, I'm so vislas. Tu sieta Jesus, I'm sidura Jesus. Tu eglot, I'm so vislas, I'm so vislas. Deis cartaderono Jesus ia Tobus tatuka toditabus to ada sontus Dis cartaderono Jesus ia Tobus tatuka toditabus to ada sontus Tu sieta Jesus Tu cintura Jesus Tu teglot
आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास तुझ्याशी येता जेसू आमचेशी तूं राव जेसू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास